आज आमी मोळो ह्या वाठारान आहा। हो जागो आमच्या विलेज पंचायत ऑफ वेलसां पाली इसोरसी आनी बरो एक जागो कित्याक लोक हिंगा जायतो लोक हिंगा पिकनीक करपा अशें करून थंडाय गरमी तेंपान हिंगा लोक येतालो। म्हळ्यार आज आमकां दिसती पडटा की हे धांवड ट्रॅफिकिंगा लागून साउथ वेस्टर्न रेल्वे हाजो कॉन्ट्रॅक्टर RVNL हेणे इतलो आतां हिल काटिंग केला, अनऑथरायज हिल काटिंग। हांव अनऑथरायज कित्याक म्हणटा की हो जागो आहा तो आज पर्यंत लँड एक्विजिशन प्रोसेस चालू आहा गव्हर्मेंटाचे आनी हो जागो हँडओव्हर केल्लो ना रेल्वेक या कोणाकूय। सो हांव म्हणटा हेका कोणें हें परमिशन दिलें इतलें हें करपाक। आनी म्हजे फाटी म्हज्या लेफ्ट हँड सायडाक घरां आहा कितलीं आनी एक 10 ते 15 दिसान पावस येतलो। हिंगा पॉसिबिलिटी आहा ऑफ लँडस्लायड्स। हे तूं चोवपाक गेला हिंग कितें एम्बॅंकमेंट ना कांय ना, तेणी फकत तो दोंगर आहा तो खोसडेला। हिंगा धोड आहली पयलीं कोणें पुर्वजान बांदली, ती सगळी धोड ती मोडून हें आतां चोय हें तर दिसती पडटा की हें सगळें तेणी खोसडून दवरलां। सो हांव मागता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट तेणी हिंगेन इन्स्पेक्शन करचें। कित्याक आमचो हेच्या मुखार एक ओड आहलो तो उदकाचो दरवाड्या म्हणून आमची झोरी आहा आनी लोक आमचो आज पर्यंत थिंगा जायतो लोक वयता गिमांत न्हांवपाक आनी तेंचे टायम एसो पास करपाक। म्हळ्यार आतां तेणी तोय जागो तेणी बंद करून थिंगा ती सगळें माती घालून ते बंद केलां। सो हांव मागता आमचे सगळे ऑथॉरिटीज कन्सर्न आहाय ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट WRD CRZ हेणी सगळ्यान येवन हिंगा हें अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन आहाय ती चोवन नोटीस दिवन हें सगळें बंद करचें म्हणून। आयज वेलसांव एक परत एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जाल्लो आसा। आतां ह्यो रेल्वे RVNL फॉर द लास्ट 2 years आमची शेतां पयलीं काबार करता। आयल्यान एक पळय आशिल्ली ती पुरोवन नुस्तें थिंगा पिड्यार जाले मेल्ले आनी आयज हिंगा ह्या पॉयंटाचेर जे हिंगा एक मंदिर आहा त्या मंदिराचेरूय तेजे वयल्यान तेंचे तेंय डॅमेज केलेलें आसा। आनी ही पळय परत जी झोर देरवडे म्हूण झोर आसा ती झोरीची उदक हिंगाच्यान भायर येता ती आतां ह्या हेंच्यांनी पुरोवन दोंगर कातरून ही एरिया आतां काबार करपाचो प्लॅन केलेलो आसा। आतां ह्या रेल्वेक RVNLाक हिल काटिंगाची परमिशन आहा या ना एक व्हडलो मुद्दो जाता। आनी हें जे लँड पळय आसा अजून पासून एक्वायर करिनासतना जबरदस्ती लोकांच्या घरां भितर येवन माती लोकांच्या घरां भितर पडोन हे आतां चोरयांनी हे काम करता म्हणून हे चलना कितें। सो हांव अपील करता कलेक्टराक आनी गोंयचे CMाक हे जे इलिगॅलिटी जे जाता आयज इलिगॅलिटीज चड गव्हर्मेंट प्रोजेक्टांनी जाता कंपेर्ड टू एनी अदर प्रोजेक्ट। पयले प्रायवेट करताले इलिगॅलिटीज पूण आयज गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी एजन्सीज आर इन हँड इन ग्लव्स विथ दीस इलिगॅलिटी म्हणल्यार चलना कितें। ह्यो कायदो कानून आसा कित्याक तर। सो हांव मागता गव्हर्मेंटान आनी स्पेशली कलेक्टरान हेंचे दखल घेवचें आनी ताबडतोब हें काम बंद करचें आनी RVNL एक्शन घेवचें म्हणून।